प्रितीच्या इश्टानो, कालच्या दिसा आमी क्रिस्ती जिवीत ह्या उतराचेर आमी नियाळ केला. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत कशे भाशेन जियोंक जाता, कशे भाशेन आमी जियोंक पावतली ह्या प्रश्नाचेर आमी काल नियाळ केला. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावतली जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आमी वाचता आनी नियाळ करता. देवाची आज्ञा आमी आमच्याच जिवितान आमी पाळटा तेन्ना आनी जेजूक चिंतून रावता तेन्ना आमी आमचें बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावतली. तर आयज आमी भावात ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी आमचो भावात खालतीकायेन जियोंक फावो. प्रितीच्या इश्टानो, एक भाटकार आसलो आनी तांगे जायते मानाय आसले. तो भाटकार खोर मनीस, स्टिंजी टू द कोर असो तो आसलो. आनी मानाय लागीं कितेंय वस्त पडली वो फोडली जाल्यार तो तांचे लागीं विकती घेवपाक लायतालो. तांकां सांगतलो ती वस्त तूं नवी घे. आनी एक दीस भाटकारागेर खूब वर्सांनी ताचो इश्ट, ताची फामील ताका मेवपाक येयल्ली. आनी पेद्रू नांवाच्या मानायक भाटकारान आपयलें आनी ताका सांगलें, तूं तांची सेवा कर. आनी पेद्रून बरे भाशेन तांची सेवा केली. ती परत गेल्या उपरांत पेद्रू ते मेजा वयले ग्लास आसले तो पितर ओत्तालो. उदकाचे ग्लास ओ सॉफ्ट ड्रिंकाचे ग्लास, परहॅप्स बियरीचे ग्लास आसले तो पितर ओत्तालो. आनी पितर ओत्तालो तेन्ना ताचो पांव स्लीप जावन ते सगळे ग्लास हातांतले सकयल जमनीर पडले आनी फुटले. आनी पेद्रू सामकोच भियेलो. तो नको, हांव कितें करचें. ताणें बेगीन जमीन पुसली आनी आख्खी नितोळ केली. आनी भाटकार भायसून तो पितर येयलो आनी पेद्रून खालती कायेन भाटकाराक सांगलें, म्हजे लागीं ते ग्लास ते मेजा वयले आहले ते सकयल पडले आनी फुटले, पूण हांव नवे हाडून तुका दिता. आनी भाटकारान ताका म्हणलें, नवे हाडपाची गरज ना. आनी पेद्रू सामको अजाप जालो. कित्याक? वॉट डीड यू जस्ट से? नवे हाडपाची गरज ना? प्रितीच्या इश्टानो, हो भाटकार सामको खोर मनीस, स्टिंजी मनीस. आनी कितें वस्त सकयल पडल्या तो मानायक सांगतालो नवी वस्त हाडून दी. आनी आतां तो म्हणटा नवे हाडपाची गरज ना. कित्याक? पेद्रू खालतीकायेचें जिवीत तो जियेलो. आनी हाकाच लागून भाटकारान पेद्रूक सोडलो. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. खालतीकायेन आमी आमचें जिवीत जियोंक, खालतीकायेन आमी आमचो भावात देवाचेर दवरूंक आनी खालतीकायेन देवा लागीं रावंक. आनी आयचे पयले वाचपान आयजायास प्रवादी वरवीं देव आपले पोजेक तो सांगता, हांव सदांकाळ तुमच्या सांगाता आसा, हांव सदांकाळ तुमचीशी लागीं आसा. आनी ह्याच उतरांनी देव आमकां सांगता, म्हाका सोदात, सर्च फॉर मी. दुसऱ्या सुवातेर इजियास प्रवादी म्हणटा, उपास आनी मागणे केल्यार म्हूण जायना. ह्यो वस्तू उपास, मागणे, दान दिवप आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमचें जिवीत नितोल आनी निर्मोल करूंक जाय. खालतीकायेचें जिवीत आमी जियोंक जाय. आनी दुसऱ्या सोवे आमी मोग आनी सेवा दाखोवंक जाय. आनी आयचें शिव वर्तमान उपासा वरवीं जेजू आमकां शिकवण दिता. जेजू आमकां सांगता, जेवाचे शीज जेजूशी येता आनी जेजूक विचारता, ताजे सीज कित्याक उपास करिना. जेजू तांकां जबाब दिवन म्हणटा, न्हवऱ्याची खबर तो तांकां सांगता.
न्हवरो ताच्या बरोबर आसोसोर न्हवऱ्यान बरोबर आसलोली उपास करिनात, पूण वोडात दोबाशान खुशालकायेन ती नाचतात, जेवतात आनी पियेतात. आयज जेजू एक प्राचीत कालांत न्हवऱ्याची खबर आमकां कित्याक सांगता काय? जेजू म्हणटा, हांव आसोसोर मोजेसीस उपास करचें ना, पूण ताचे सांगाता संतोशान दीस सादतले. प्राचीत काल हो प्राचीत काळ फकत उपास करपाचो काल न्हय, पूण हो प्राचीत काल जावन आसा आत्मीक फेस्त. आत्मीक फेस्त कित्याक आमचो मोगाल देव, काकलूतसा देव आमची पातकां तो बक्षिता. कितली व्हडली पातकां जावं, कितली ल्हान पातकां जावं, सगळीं आमची पातकां तो बक्षिता. कित्याक आमचो देव काकलूतसार, आमचो देव सदांच आमकां दया आनी काकलूत दाखयता. आयज जेजू आमचो न्हवरो ह्या प्राचीत कालांत तो सदांच आमचे सांगाता आसा. देव सदांच आमची लागीं आसा, तर आमी संतोशुया आनी आमचो भावात गोड करुया. आमेन.